गांवान आसात आनी आतां सांगल्या प्रमाणे सगळ्यांनी हांगा कितले म्हणजे कितले वर्सां पेंडींग तळ्याचें काम हे तेंच्यांनी सांगलेलेच आसा. आमच्या मदीं आयज गांवचे सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर आसात. डेव्हलपमेंट करता आसतना सागरान आतां म्हटलां कामदार जाताना पयलें फावंडेशन घातलां ते पालये गांवांत घातलां आनी एकूच न्हू 2-3 घातले फाटोफाट आनी पालये गांवांतल्यान डेव्हलपमेंट सुरवात जाल्या मांद्रे मतदारसंघाची. आनी तेका लागून पालये गांवांत धाकटो गांव आसलो तरी बारीक बारीक तेंचे वाड्याचेर तेजी कामां आहा ती प्रायोरिटी आसतली आनी हेच्या फुडें ती करून घेवपाची जबाबदारी म्हजी आसतली. आयज हांगासर तळे जे आसा जे तळे एग्रीकल्चर पर्पजाक चडशे यूज जाताले पालये गांवांतल्या स्थानिकांक आनी ते आयज पुल्ल्या आनी डॅमेज जाल्ले आहा. तेचे आयज आमी परत रिकन्स्ट्रक्शन करतात. टोटल कॉस्ट हेचो 14 लाख आहा. हेका रिकन्स्ट्रक्शनूच फक्त न्हू तळे खोलोवन रिकन्स्ट्रक्शन थोड्या प्रमाणे ब्युटिफिकेशनूय आहा कित्याक तेका स्टील रेलिंग्स आहात म्हणजे दिसतना हांगासर कोणी म्हणजे गांवच्या हांगा येयले पण दिसतना सुद्दां तुमकां बरें दिसतलें हांगासर बसचें कशें दिसतलें ह्या प्रमाणे हे ब्युटिफिकेशन करून आमी हांगासर दितले आनी तळे रिपेर करून दितले. त्यांचे हांव स्वागत करता. सांगपाक खुशी भोगता खरोखरच दादान सांगले तशें म्हाका दिसता 2530 वर्सां पयलीं हांगा गव्हर्मेंटान ही जागा एक्वायर करून हांगा वॉटर सेव करताले म्हणजे बांदून ते उदक साठवताले आनी पयलींच्या वर्सांनी खुबशे लोक हांगाच्यान होळ आसा लोक पोरसां बी लायताले आनी किंवा वांयगण शेती म्हण तेका बी हे पाणी यूज जाताले. पण आतां काळांतरान कांयशे वांयगण बी कमी प्रमाणात जाता किंवा पोरसूं बी लावप हे कमी प्रमाणात जाता. तरी पण कॉलेप्स आसल्या कारणान आनी दिसोकय बरें दिसना ते म्हणून आमी म्हाका दिसता हांव जेन्ना पयलीं 2017 निवडून येयलो ही एरिया फूल म्हाका आहली तेन्ना प्रायोरिटीन हांगा एक गणपती विसर्जन हॉल आहा तो एक प्रोजेक्ट घेतलेलो एक तळे आनी आमची स्प्रिंग जे खुबशे लोक हांगा न्हावपाक बी येतात झर म्हणटात ती आमी. सो प्रामुख्यान म्हाजे ते फाटल्या 5 वर्सात ते दोनूय प्रपोजल आहले ते हे जाले कंप्लीटूय जाले. हे प्रपोजलाक म्हाका दिसता खुबसो म्हाका टायम लागलो फॉलोअप घेवपाक कित्याक एक फावटी म्हाका दिसता सगळी प्रोसेस फायल लावन ती फायलूच शेणलेली. म्हळ्यार सत्यवान जेई आहा तेका खबर आसतलें हांव कितल्या फावटी तेका फोन करून फॉलोअप घेवप त्या शिवाय तेचो इस्टिमेट आहा तो रिवायज करचो पडलो. सो टॅक्निकली खूब प्रॉब्लम येयले. फायनली MLA जेन्ना इलेक्टेड जालो तेन्ना म्हाका दिसता पयलेच जर तेणी खंयचे तरी इनॉग्रेशन केलें जाल्यार म्हाका दिसता तेणी पालया गांवचो आमचो दत्तात्रेय हॉल आसा पळय तेचें म्हाका दिसता तेणी इनॉग्रेशन फर्स्ट केलें आनी सेकंड केलें ते हांगा गणपती विसर्जन हॉलाचें. म्हणजे हांव तेका सदांच म्हणटा तुजे पालयाचेर लक्ष आसूंक जाय. आयज तूं मांद्रे मतदारसंघात खुबशीं कामां करता पूण पयलें तुज्या हातीन जेन्ना तुजें म्हणटा तशें कसलेंच सहकार्य नासतना पयलो जो तुवें डेव्हलपमेंटाचें काम केलें तो दत्तात्रेयचो हॉल आनी तेचें ब्लेसिंग तेका सदांच आसा आनी बरें काम करता तो. आज तेणी आमकां तेच्या फाटल्यान लागून हे वॉटर पॉंड हे तेणी आमकां सँक्शन केल्लें आहा. हांव तेजे धन्यवाद व्यक्त करता. त्याच बरोबर पंचायत मंडळ जी आसा तेंचें सहकार्य बऱ्या पैकी आमकां मेळटा तेंचे धन्यवाद. त्या शिवाय दादा म्हण किंवा इतर परिसर लोक आहात ग्रामस्थ आहात तेंचे आमकां सगळ्यांचे सहकार्य मेळटा. आयज आमी पळयतात मांद्रे मतदारसंघात आयज डेव्हलपमेंट म्हटला तो विकासाची गंगा जर खऱ्या दृश्टीन कोणी हाडली तर आमचे माननीय आमदार जी दारोलकर. आमी इलेक्शना पयलीं पयला आसतले की कोड लागच्या पयलीं म्हाका दिसता एका दिसांत 17 वेगवेगळे डेव्हलपमेंटाचो शुभारंभ केला आनी आज ती कामां ऑलमोस्ट चालनाकय लागली आनी कंप्लीटय जाल्लेली आसा. अशा प्रकारची विकास गंगा आयज जर मांद्रे मतदारसंघात जर कोणी हाडली ती माननीय आमचो आमदार जी दारोलकर हांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तेंच्यांनी अशेंच आपलें काम जे डेव्हलपमेंटाचें म्हण किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशा खातीर जे लागणारे स्किम्स म्हण सुख सोयी म्हण एंटरटेनमेंट जे रिलेटेड प्रोग्राम्स आसात ते तेंच्यांनी करीत रावचे. आमी पालयाची जनता स्पेशली आनी एक सांगूंक सोदता आमच्या हांगासर एक काशी विश्वेश्वर टेम्पल आहा आमी तेका भाऊचे खडप म्हणटा तेंच्यांनी एश्युरन्स केल्ले कित्याक हे जेन्ना फावंडेशन आमी घातलेलें तेन्ना म्हटलेलें की ते एक आपणाक काम करपाक जाय आनी आमच्या लोकांची ग्रामस्थांची एक रिक्वेस्ट आसा ती काशी विश्वेश्वर म्हणून भाऊचे खडप हांगा फेमस आसा. तुमी जर वयर गेले जाल्यार बऱ्या पैकी पालया गांवचो निसर्ग तुमकां पळोवपाक मेळटलो आनी ते जर स्टेप्स जायत जाल्यार बऱ्या पैकी पालये गांव एक डेस्टिनेशन जातलें टुरिजम डेस्टिनेशन स्पॉट जातलो. सो हांव ह्या कार्यक्रमासून आमदाराक हांव रिक्वेस्ट करता की फुडली हे येवच्या पयलीं आमची
महाशिवरात्र त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी ते स्टेप्स आमकां बांदून दिवचे अशें हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां आनी तेंचे मावाडे तुमकां खबर आसतले थंयच आसा आनी थंयच्यानच ती सुरवात जाता डेफिनेटली तेंचो आशिर्वाद पालया गांवाचेर आसा आमचेरय आसा आनी हे काम तेंच्यांनी चालना दिवन केल्या बद्दल परत एकदा पंचायतीच्या वतीन आनी ग्रामस्थाच्या वतीन तांकां धन्यवाद व्यक्त करता जे खुबशीं वर्सां कॉलॅप्स जाल्ले ते आमी आयज फावंडेशन घालून बरें बांदपा खातीर आयज सगळे जाण जमलेले आसात आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे उपस्थित आसात मांद्रे मतदारसंघाचे आमचे लोकप्रिय आमदार माननीय जीत भाई आरोलकर त्याच बरोबर स्नेहा गवंडी पंच सदस्य संदीप नांजे परब आणि राधा परब आणि आत्ता जे भाषण केले असे गोविंद नाईक माजी सरपंच आणि त्याच बरोबर समस्त आमचे पालयेगावचे नागरिक आणि तुम्ही प्रिंट मिडिया प्रेस मिडिया आयज आमी देवगड हांगासर आसा इम्प्रुवमेंट ऑफ एक्झिस्टींग वालाची कोण हे कोणाच्या शुभारंभाक आमच्या मदीं मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितबाई आरोलकार तसेच डेप्युटी सरपंच शिवा तिवे तसेच पंच सदस्य सागर तिवे संदीप नांजी तसेच रंजना परब राधा परब तसेच जेई कॉन्ट्रॅक्टर आणि हांगासर जमलेले सगळे ग्रामस्थ तसेच तुमी रिपोर्टर सगळ्यांचे हांव पयलीं पंचायतीच्या वतीन स्वागत करता सांगचें म्हटल्यार पोणाची खूब गरज आसलेली आनी आयज ही जीत बाईंच्या खातीर हे कामाचे शुभारंभ जाल्ले आसा त्या खातीर तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा आनी आमची अशीच फुडलीं सुद्दां कामां जावपाची इतलें सांगून दोन उतरां सोंपयता 25-30 वर्सां जातली गव्हर्मेंटान एक्वायर करून ही जागा हे तळें बांदलेलें आनी आतां कितलोसो भितर चिखल बिखल भरला हे आतांचो पळय आमदार जीत आसा तेचे कारखती हे तळें आतां बरें जावपाच्या मार्गार आसा जायसर मातसो टायम आहा कित्याक आमच्या गांवांनी अडचणी खूब येतात एकामेकाच्या राजकारणाक लागून ताका लागून 25-30 वर्सांनी हे तळें बरें जावपाच्या मार्गार आहा तेन्ना हांव जिताचे आतां तो आमदार आहा तेचे खरे उपकार म्हणटा